हालीं दिसांनी पावसान बरोच नेट धरला। दर वर्सा चवथ पावसान ओली 1.5, 5, 7 आणि 9 दिसांचे गणपतीक निरोप दितना घोग्यांनी पावस पडलो। शुक्रारा सकाळी तर बरोच पावस पडलो। फाटल्या दिसांनी पावसान मातसो विसव घेतिल्लो, पण परत पावसान नेट धरून पावस परतीच्या वाटेर आसा। हो पावस पिकावळी खातीर लुकसाणकारक थारूं येता। गांवगिऱ्या वाठारांत दोंगरांनी मिरसांगो रोयतात। आता ह्यो मिरसांगो पिकल्या उपरांत सुकयतात, पण पावसान असो नेट धरलो जाल्यार मिरसांगो कुसपाची शक्यताय आसा। परतीच्या पावसाक सुरवात जाल्या। फाटले 3-4 दीस सेगीत पावस पडत आसा। लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। येरादारी खातीर लोकांक त्रास जातात। तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत पिकावळीचेर हावळ येयला। दोंगरांनी रोवपी मिरसांगो आतां सुकोवपाचो वेळ आशिल्लो, पण ह्या पावसान जर लोकांच्या पिकावळीचेर हावळ हाडला, तशेंच शेती वेवसायाची लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा। फाटले 24 वरांत नोंद जाल्ल्या पावसाची आंकडेवारी। दाबोळीत सगळ्यांत चड पावस पडलो, 116.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद। मडगांव 106.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद। मुरगांव 98.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद। पोरणे गोंय 76.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद। पणजे 75.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद। म्हापसा 67 मिलीमीटर पावसाची नोंद। पेडणे 30.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद। साकळे 29 मिलीमीटर पावसाची नोंद। सांग्यार 26.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद। केप्यां 18.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद। पुराय पावसाची आंकडेवारी पळयत जाल्यार हवामान खात्यान 30 सप्टेंबर मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर।